हे आमचं सिच्युएशन आसा जे 2012 जे कलवट जेन्ना सर निवडून आयले पळय तेन्ना ही पायपां घालून आमी ते कलवट बांदलेले आनी जे JCB जेन्ना सरान अरेंज केली JCB जेन्ना निवडून आयले तेन्ना आनी तेन्ना लागून 2012 ते 2023 म्हणल्यार आमकां रस्त्याचो कसलो प्रॉब्लेम जावना त्या वेळान रस्तो नाशिल्लो पण गाडी हाडपाक बायक हाडपाक जाता आशिल्ली पण आतां कितें जालें सडनली काल 8 दीस पावस आशिल्लो पळय राती भरपूर पावस आयलो आमचे पायप येतकीर जोरान डोंगरा वयले उदक आयले सगळे आनी हे आमची पायपाची सायडीन पोकळ जावन हे सगळे उदक आसा पळय ती माती व्हांवन गेली उदका वांगडा आनी जेन्ना माती व्हांवन गेली पायपां पडली सकयल आनी आतां हे सगळो ब्लॉक जालो आनी रस्तो फूल आसा आतां व्हांवून गेल्लो आसा आनी गाडी सुटना. Pipes have been washed out and the soil has been eroded. So, as per Honorable Minister's petition, we will be doing immediate measures. So you will have to have a chain block machine. People can drive all this route because JCB again will not be able to come here. Okay. And even we need some boulders also to put on the mouth of this so that the flow is suppressed there itself and it should not wash over well. प्रदीपान फोन केलो की आमच्या गांवान भितर वचपाचो टोटल डिस्कनेक्ट जाल्ले आसा. गांव एक कडच्यान गेला स्कुलाचे भुरगे स्कुलान आयले ते परत वचपाक मेळना अशा परिस्थिती भितर करपाचें कितें. दीस इज अ डिजास्टर. त्या खातीर आमी इमिडिएटली आमचे इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर संजय आनी ऑफिसर टोनी हांकां घेवन हांवें इमिडिएट आयज रातचे जाल्यार पसून तिळसांजची विजीट केल्ली आसा. चलत भुरगे ह्या स्कुलांनी वतात पूण अत्यंत खूब कठीण परिस्थिती ह्या गांवचेर आयिल्ली आसा. हाचे खातीर खुबशे लोक सोशल वर्कर जावं बाकीचे सगळे येतले आंदोलन करतले वतले पूण ज्या वेळार गुलो मारता त्या वेळार येवपा खातीर आमकां अशेय लोक जाय जे हो विशय आसा तो सेन्सिटिवली घेतले. म्हणूनच म्हाजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांचे कडेन ही मागणी आसा. जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी ह्या लोकांनी जर सहमती दिली जर जाय जाल्यार हो एक्विजिशन जातलो आनी हांव लोकां कडेनय मागता थोडे फार कितें जालें जर जाय जाल्यार एक्विजिशन प्रोसेस हो जातलोच. तुमी कन्सेंट दिवपाक जाय. अजून पर्यंत आमचे कडेन कन्सेंट मेळना. म्हणूनच म्हजे एक प्रयत्न आसतले की सरकाराच्या हातून भितर सरकार म्हणजे आमीच आणि सरकाराच्या दरबारान भितर मुख्यमंत्र्याच्या कानार ही गोष्ट घालून अत्यंत आवश्यक आणि इमर्जन्सी अर्जंट बेजीस ह्या रस्त्याचे दुरुस्ती काम आणि ह्या रस्त्याचे आमचे डांबरीकरण जावचें अशी मागणी आसा.